संबंध गोंयकारांच्या दृश्टींतल्यान आनी मडगांवकारांच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत महत्वाचो दीस. ताची वाट आमी पळयताले. आमकां दिसतालें की वंदे भारत एक्सप्रेस ही गोंयच्यानय सुरू जावची. ती वंदे भारत एक्सप्रेस प्रधानमंत्र्याच्या हातांतल्यान आज चालू जाता. ही सगळ्यात आनंदाची गजाल. आज एकूच दिसा देशा भितर 5 वंदे भारतचे उद्घाटन जाता. हो एक मोठो विक्रम आसा. या वंदे भारता खातीर ही ट्रेन सुरू जावची म्हणून हांवें राज्यसभेत सुद्धा प्रश्न विचारलेलो आनी त्या वेळी रावसाहेब दानवे म्हाका उत्तर दिल्लें की गोंयांत सुद्धा आमी ही वंदे भारत चालू करतले म्हण त्या खातीर तेजे धन्यवाद दिता आनी रेल्वे मंत्री वैष्णवजीचे बी धन्यवाद करता. गोंय जरी स्मॉल राज्य जालें जाल्यार इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप फॉर टुरिजम आनी टुरिजम आसतकर कनेक्टिविटी आनी एक्सेसिबिलिटी ह्यो दोन गजाली आमकां पळोवच्यो पडटा. मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमी ह्या दिसांनी मोपा एअरपोर्ट येतकर थंयच्यान आमी एक नवी सुरवात केली की कनेक्टिंग टू द टियर 2 सिटीज म्हणजे देखो अपना देश हे प्रायम मिनिस्टर धोरण जे आशिल्लें ते घेवन कनेक्टिंग टू द सिटीज टियर 2 म्हणजे देहरादून, ऋषिकेश थंय कनेक्ट जाली. काशी वाराणसी, गुवाहाटी, अमृतसर, नाशिक, नागपूर अशे कितलेशेच स्टेट्सांनी आतां डायरेक्ट कनेक्टिविटी केल्ली आसा. पर्यटनाचे खूब लाभ जातलो. आज वंदे भारत सुरू जातकर गोंय मुंबय म्हणटकर कनेक्टिविटी आनी एक्सेसिबिलिटी म्हणली जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी विचाराक सुरवात जाल्ली आसा. जे पूर्ण कोंकण कोस्टल बेल्टाक जे आमचे सुंदरशे गोंय जशें कोंकण बेल्ट आसा तातूंत कनेक्ट जावप, मदल्या वाठारांत वचप, बाकीचे ताचो कल्चर पळोवप, नवे क्षेत्र पळोवप पर्यटक दृश्टीकोनांतल्यान ते म्हाका दिसता एक बरी गोश्ट सुरवात जाता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंटली एक अश्विनी वैष्णवजीन एक बरें म्हणिल्लें, this train is nothing but a computer on wheels. He train स्वतः is controlled by software, so it gives a very clear message of sustainability as आमचो प्रायम मिनिस्टर जेन्ना आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी आमचे 9 वर्साच्या कारकिर्दीत प्रायम मिनिस्टरांचे वेगळे वेगळे विचार फुडें घाल्यात. ह्या विचारान व्हेरी इम्पॉर्टंटली द कनेक्ट टू द पीपल वूड लव टू ट्रॅव्हल इन अ ट्रेन. जे लोकांक इकॉनॉमिकली ट्रॅव्हल करून मेळटा बेगीन पावतले आनी कनेक्ट करपाक एक नवे कनेक्टिविटी करपाक एक बरें धोरण मेळटलें ताचो म्हाका दिसता एक बरे विचार आसात. या 9 वर्षांमध्ये अनेक असे विषय की जे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे होते आणि गेली अनेक वर्ष मग ती रेल्वे असो किंवा इतर विभाग असो या सर्व विभागांना इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करत असताना एक वेगळ्या पद्धतीचा पॅरालिसिस हा मोठ्या प्रमाणामध्ये लागला होता आणि मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये झपाट्याने संपूर्ण देशामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जाळं मग ते रेल्वे असो किंवा तिथलं असणारं रस्त्याचं असो या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालं. खऱ्या अर्थाने वंदे भारत ट्रेनच्या माध्यमातून गोवा राज्य पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत अग्रेसर आहे आणि मुंबई आणि मुंबईपासून येणारा प्रत्येक पर्यटक आणि त्या पर्यटकाला चांगल्या व्यवस्था निर्माण झाल्या पाहिजे. त्या येताना त्यांना कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होईल नाही आणि म्हणून पूर्वीची असणारी रेल्वे आणि त्या रेल्वेमधून येणारा प्रत्येक प्रवासी त्याला एक सुखद आनंद यानंतरच्या काळामध्ये त्यामध्ये वंदे भारत या ट्रेनच्या माध्यमातून आपण पाहता एक चांगली ट्रेन आणि विविध सोयींनी उपयुक्त असणारी ही ट्रेन आणि जलद गतीने येणारी ही ट्रेन अशा सर्व गोष्टी एकाच ट्रेनमध्ये अवेलेबिलिटी असणारी ही ट्रेन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये सुरू होते. त्या ट्रेनेचं उद्घाटन जाता खूप आनंद जाता. आज जवळजवळ 5 ठिकाणी गोवा मुंबई, धारवाड बेंगळूर, रांची पटना त्याचबरोबर राणी कमलापती ते जबलपूर, राणी कमलापती ते इंदूर अशा 5 कडेन ह्या वंदे भारत ट्रेनीचे उद्घाटन जाता. तशें हांवें म्हणटे प्रमाणे गोंयच्या ह्या इतिहासांत विकासाच्या हातून आपलो देश खूब महत्वाचो आसतलो कारण अशी देशी बनावटीची पहिली ट्रेन आणि देवल हाय स्पीड हे सगळें आमकां खबर आसा. ह्या हातूंच्यान आज ह्या गोष्टीचे
ह्या रेल्वेचे आज हांगा उद्घाटन जाता. 2014 नंतर ज्या पद्दतीन देशाचो विकास करपाक नरेंद्रभाई मोदीजीन पयलीं म्हणिल्लें की येणारी जी वर्सां आसतली तातूंत भारताचो विकास आमी बऱ्या पद्दतीन करतले आनी तांणी जें उतर दिल्लें तें उतर आज त्या उतराचे आज आमकां ही रेल्वे मेळटा. आमकां पळोवपाक फक्त गोंयकारांक हो गोंयचोच कार्यक्रम दिसता, पण हो कार्यक्रम ल्हान न्ही, देशाच्या नुसार हो कार्यक्रम खूब व्हडलो कार्यक्रम आसा. कारण देशात येदो व्हडलो कार्यक्रम आनी एट अ टायम इतक्या मोठ्या प्रमाणात ट्रेनी आनी त्योय बी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू करपाचें, जेका आमी म्हणटा की रेल्वेच्या क्षेत्रांत सगळ्यांत व्हडली क्रांती जर कोणी केल्या आसत जाल्यार ती माननीय मोदीजीन केल्या. आत्ता हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर उलयताले की आमकां इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी फ्रॉम मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ही जाता तितके बेगीन सुरू जावपाक जाय. आज पर्यंत आमी 20 स्टेटींनी कनेक्टिविटी दिवपाक शकले. दाबोळी वयल्यान ज्या 20 राज्यांनी आमची कनेक्टिविटी नाशिल्ली, ज्या 20 शहरांनी आमकां डायरेक्ट वयतले जाल्यार गोंयच्यान फ्लायट नाशिल्ली. मोपा सुरू जाल्या उपरांत त्या 20 राज्यांत डायरेक्ट वचपाक आमकां फ्लायट सुरू जाली. म्हाका दिसता आनी थोड्या दिसांनी एकूय देशांतले शहर आनी एकूय देशांतलो एअरपोर्ट उरचो ना की जेणे करून डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम गोवा टू दॅट एअरपोर्ट हे 100% कनेक्टेड आसतलो. आनी हाचो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयाकूय जातलो आनी गोंयकारांकूय बी जातलो. आमचे मडगांवाचे आमदार आनी माजी मुख्यमंत्री बाब दिगंबर कामत हांच्यानी बी डिमांड केला की हे रेल्वे स्टेशन आमकां आज आमी फक्त लॉन्च तेजें इनॉग्रल केलें आनी थंयसर तेंच्यांनी बऱ्यापैकी एअरपोर्टा वयल्या लॉन्चान ज्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज एवेलेबल आसता अश्यो फॅसिलिटीज आमकां लॉन्चान एवेलेबल करून दिले. हांवें ताका तेंच सांगलें की आमचें आतां रेल्वे स्टेशन सुद्दां 5 स्टार रेल्वे स्टेशन जावपाक जाय आनी तोच आमचो प्रयत्न आसतलो. हांवें ऑलरेडी अश्विनी वैष्णवजी हांचे कडेन डिमांड केला की मडगांव हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार रेल्वे स्टेशनाच्या बाबतींत गोंयचें द्वार आसा, गोंयचो गेटवे आसा आनी येता तो ट्युरिस्ट हो रेल्वेंतल्यान येवपी मडगांवांत देंवता म्हणून पुराय रेल्वे स्टेशन येता त्या फुडल्या 4 वर्सां मोठ्या प्रमाणांत मडगांवांतले रेल्वे स्टेशनचें रिनोवेशन करपाचें आसा. फुडलो रोड आनी भायलें ब्युटिफिकेशन हे ऑलरेडी जे GSIDCच्या वतीन आमी घेतला. गोंय सरकार पुराय परिसर डेव्हलप करतले, पण आमी कोंकण रेल्वे आनी अश्विनी वैष्णवजी हांच्या कडेन मागला की सगळ्यात पयलीं आमकां मडगांवांतलें रेल्वे स्टेशन हे एकदम नवें रेल्वे स्टेशन करून जाय, कंप्लिटली फुल्ली रिनोवेटेड करून जाय आनी येता त्या काळात आमकां मडगांवांतलें रेल्वे स्टेशन हे पुराय तितक्याच पद्दतीचें नवें रेल्वे स्टेशन करून मेळपाचें आसा.